विठ्ठलापूर कारापूर वाठारांत आशिल्ल्या गजानन मयेकर हांच्या घराचेर आयतारा मध्यान राती एक तरणाटो चडिल्लो. घरात भाड्याक रावपी केसरे फॅमिलीन बोवाळ करतकीच तरणाट्यान पळपाचो यत्न केलो. त्या वेळार लोकांनी ताका धरलो. घरावयल्यान उडी मारतना तो जखमी जाल्लो. पुलीस ह्या दुबावी तरणाट्याची चवकशी करतात. हांव सद्या बिराडाक रावता ह्या घरान. राती 12 सुमारशे ह्या घराच्या वयर कोण चल्लेल्याचो आवाज येयलो, म्हणून हांवें वचून म्हाज्या नंदेक सांगलें की आवाज येता आनी म्हाजो घोव नासलेलो नायटींग कामाक गेल्लो आनी तेन्नाच घराचेर वयर कोण चल्लेल्या भाशेन आवाज येता म्हणून सगळ्यांक सांगलें. बट तांकां त्या टायमाक येवंक ना, म्हणून वचून हांव परतून वचून न्हिदलें. खूब परत पावस बिवस जालो, खूब पावस जोराचो पडोंक लागलो. आनी तेच्या उपरांत मागीर परतून आवाज येवपाक लागलो, म्हणून म्हाजी ननंद भायर येयली आनी म्हणूंक लागली हय म्हाकाय आवाज येता म्हणून. आमी 3 जाणां भायर येयलीं आनी पळयता जाल्यार कोण तरी चलता दाबा दाबा करून. तेच्या उपरांत म्हाज्या नंदेन आरड केली की कोण चलता रे, कोण रे. तेन्ना तो धांवून सकयल पडलो आनी सकयल थंय पडना फुडें आमी लॉक ओपन करून भायर येयलीं ताका धरपाक. जाल्यार तो धांवलो. धांवना फुडें आमच्या शेजाऱ्यान ताका गड्डल्लो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.